20 मंगळार ऑक्टोबराची 29 तारीख 2024. पयलें वाचप. सा पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 5 वाक्य 21 तावन 33 पर्यंत. क्रिस्तांतें तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक खालती जावन चला. पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याक कस खाल जाल्ल्या बरी खाल जावन चला जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक, तसोच पती आपले पत्नीचें मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक खाल जाता, तशेंच पत्नींनी सर्व संगतींनी आपल्या पतींक खाल जायचे. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो आनी तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो, मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी खतावीण जावच्याक आनी महिमेन परजळिल्ली एकाणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाक कस तिका वपून दिलो. हेच परी पतींनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात, तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेष करिना, बदलाक तिचें तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकान म्हणलेलें आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो. तीं दोगांय एक कूड जातलीं. हें एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगतां. म्हणटच तुमकांय ते लागती जाता. तुमचे मदें हर एकलो आपले पत्नीचो मोग करूं, पत्नी आपल्या पती थंय मानान चलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 128 1 तावन 2, 3 आनी 4 तावन 5. श्लोक. सोम्याक भियेतात ती सुभागी. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. श्लोक. सोम्याक भियेतात ती सुभागी. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुजी पतीण फळदायक दाखवाली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकीं वाचतली. श्लोक. सोम्याक भियेतात ती सुभागी. सर्वेस्पराचे भेबिरांत आशिल्ल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुसलेमाचें सुभामपण पळोवंक तुका फावो जावं. श्लोक. सोम्याक भियेतात ती सुभागी. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 13 वाक्य 18 तावन 21 पर्यंत. उपरांत जेजू म्हणालो, देवाचे राज खंयच्या सारकें म्हणून हांव म्हणूं? खंयचे वस्तूक हांव तें सरी करूं? तें एक मनशान आपल्या भाटांत किर्लात घाल्ल्या एक सासवाच्या कणा बरें म्हणयेत. तो कण वाडलो आनी व्हड एक जड जालें. आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी आपले घोटर बांदले. परत्यान जेजू म्हणालो, देवाचे राज कसले वस्तूक हांव सरी करूं? ते एक स्त्रियेन 3 शेर पिठान बरसिल्ल्या खमीरा परी म्हणयेत. क्रमेण तें पीठ सगळें फुगलें. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयच्या वांजेलांत
जेजू देवाचे राज एका सासवाच्या बियाक आनी खमीराक सरी करता. सासव पळोवंक ल्हान, ते किर्लत घाल्यार ते एक व्हडलें झड जावन वाडटा. तशेंच देवाचें राज पयलें एक ल्हान सासवाच्या बिया बरी आशिल्लें, दीग गेल्ले बरींच एक व्हडलें राज जावन वाडटा. पयल्या वाचपांत पती आनी पतिणेन भावार्थांत जियेजे म्हणटा सांव पावल, आनी वांजेलांत जेजू सासवाच्या बियाची वपार सांगता. सर्गीचें राज म्हणल्यार त्या रुखाचेर एक भावार्थी जावन भावार्थाचें रावळेर बांदिचे आनी त्या रुखा पोंदा ताच्या सावळेंत आसरो घेवचे आनी आमचें जिवीत सुफळ करीचे.